ते तीग जाणांचे व्हिडिओ काडला आणि प्रेस बायट दिला काल ते रॉंग जालें तेंगेले एक्चुअली ते आमचे गांवचे मनीस सो आतां आमचे गांवचे मनीस कित्याक म्हणटा हांव तेंकां कित्याक आमी झुजताय आमच्या गांवांत बसत आमी ही फायट मुखार कित्याक काडला इतले पयस कित्याक पावले आमी कित्याक आमी आमचो गांव सेव करपाक सोदताय आमी आमचो गोवा सेव करपाक सोदताय आमी आनी हे आमचे गांवचेच आमच्या गांवा भावाक अशें व्हिडिओ करून आनी ऑलरेडी घालून कॅमेरा घालून हे रॉंग जातात सामकेलें सो तेणी आमकां सपोर्ट करपाक जाय इफ तेच मुटाय तेगे व्हिडिओन की आमी गोंयकारां गांवा पासून हाय आमी लोकां बरोबर हाय इफ ते लोकां बरोबर हाय आनी गांवा पासून जाल्यार अशें करपाक न्हू तेणी हे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून टॉयलेटीन धाड टू आनी पब्लीक टॉयलेट पंचायती टॉयलेट ती ते रिकॉर्डिंग करून ते रॉंग जालें तेंगेलें आनी तेंचो कर्मा तेंका पुसून येतलो जशें प्रतिमान बायन ऑलरेडी FIR घायला आनी वालोर वालोर पुलीस स्टेशनार बसून वालोर प्रतिमा बसून आख्खी टीम आमगे बायलेची टीम जे ते बाथरुमा यूज केला ते टॉयलेट यूज केला इट बिकम व्हेरी अनसिक्युअर कळ्ळें तुका न्हू आतां सपोज कोण येयला थिंगा तांकां वचपाक जाय टॉयलेट यूज करपाक वॉशरूम यूज करपाक जाय खूंय तो लोक देता ते भितरले ते वचपाक टॉयलेटीन कित्याक सगळे टॉयलेटीन चुपडले सगळे चुपडले खूंय कॅमेरा घायला कितें घायला ते थिंगा सो ते रॉंग केलें ते तेणें खूब रॉंग केला तशें करपाचें न्हू आसलें गांवा परस ते झगडपाक जाय जाल्यार तांकां ते थिंग येवपाचें जशें आमचे प्रेमानंद भाव थिंगा उपास करता तुमी येवपाचें थिंगा ताका हें हेल्प करपाक ताका ते सांगपाक बाबा बसनाका सोडया तो आमच्या गांवचो मनीस आमी झुजया बराबर म्हणून तें करपाक तुमी इन्स्टेड ऑफ डुईंग कंडेमिंग दीस एक्ट बाय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग काडून तेगेलें सांगचो कोत्ता म्हणून तुमी ते कितें करता म्हाका कांय कळना आतां हायना ते तुमचेर सोडला आतां आमी काल पयर प्रतिमान हें दवरलो फास्ट दवरलो प्रेमानंदा सपोर्ट करपाक कित्याक तो एकलो बसून आसता सो तेणें ताका आपूण सपोर्ट करता तुजे बरोबर आपुणूय रावता म्हूण तें रावलें काल हांव रावलें हांव येयन मातशें विदीन हाफ एन आवर तुमगेलो व्हिडिओ आवट जालो की टॉयलेटान कॅमेरा बसयला आख्खो दीसभर हांव उदकूय पिवना ना म्हूण टॉयलेटाकूय वचना कित्याक भिवोन आनी तेच इफेक्ट म्हाका आख्खी रातभर न्हीद पडना कित्याक हांव दीसभर उदक पिना टॉयलेटा वचपाक पडटा इतली शेमफूल ह्यो वस्तू इतले हांव नको हे मनीस कोणें हे व्हिडिओ काडपा बी ते होरे आमगे गोंया इस्कलां शिकलोले जाल्यार म्हाका दिसना आमगे गोंयचे खुंयच्याय इस्कलां खंयचे ABC शिकयताय ते इस्कलां देखून मनशां म्हणटा ती देख मानेर पयलीं शिकयताय पयलीं मानेर रिस्पेक्ट करपाक शिकयताय एश कोन्न हिंदू क्रिस्टियन आनी कितें बायलो दादले सेपरेशन कोण खंयच्याय इस्कलां ते ABC शिकयताय तितून शिकयनाय पूण हे तिगोय हांव नको खंयची इस्कलां शिकोन येयल्ले खंयच मायचें दूद पिल्ले आनी ते होरें दूदूय पिल्ले जाल्यारूय खबर ना तेंगे घरां होरें तेंगे बायलो आहाय त्यो बायल आहाय त्यो होऱ्यो तेंगेल्यो जाल्यारूय खबर ना कित्याक आयज तेंगे बायलांनी आज बोले उब रावपा जाय आसलें सॉरी म्हणपाक सारकें सॉरी म्हणपाक आपणागे गोंयान इतली दट्टी ही वस्त केल्या आख्खे गोंया इतली लॉज केली तेणी आख्खे बायलां आमगे गोंयचे इतली लॉज गोंयचे आनी गोंयचे बायल सयत इतली लॉज तेणी आमकां केली आयज तेंगे बायलांनी तेंगे चोडवांनी वाडलो भुरगीं आहाय तेंगेली तेणी येवन हिंग उब रावपा जाय आसलें आपणागे डॅडी नांवान आपूण सॉरी म्हणटा म्हूण करूं ना तेणी म्हळ्यार तींय खंयची इस्कलां शिकताय ती खबर ना म्हाका आतां तेंगे कॉलेजीन ती वयताय ते खंयची तोंड दाखयतले म्हूण म्हाका खबर ना ती दुसरी फ्रेंड्सां तोंड कितें कोन्न दाखयतलीं आपणागे पायन इतली दटी वोस ती गांवां केली म्हूण आं आमी येयल्लीं सपोर्ट करपाक एक्चुअली हांव सांकवाडे न्हू हांव बेलसांवचें मुगे फ्रेंड तो प्रेमानंद बिकॉज आय वॉज ऑल्सो सरपंच आनी आमी एक बरोबर बंच आसलीं आमी केन्ना नोको इसली दट्टी मेंटेलिटी इतली दट्टी रे सारकें जालें जाल्यार कितली सकल पड रे तुमी टॉयलेटां पावले बायलां आनी भुरग्यां सोडलें आसतलीं म्हाका दिसना कालचो इशू तुमी पळयलो आसतलो कितें जाल्लें तो पूण हांव बायल भिना म्हाका घोवाचो सपोर्ट आसा आनी हांव ताका सपोर्ट दिता पूण एकूच सांगूंक सोदता प्रतिमान बायन सांगलें पिटर उलयलो नोरा उलयलें सगळे तुमी आयकले आसतले मिडिया हांव त्या 3 जाणांक भुताक सांगता आनी काळजांतल्यान सांगता तांकां जर कापस्ताद आसा त्या सुनील गांवसाक सांगता चपलाचो हार घालपाक जर हिम्मत आसा जाल्यार आजून पर्यंत म्हाज्या घोवाक चपलाचो हार घालून दाखव आतां इशू आसता तेणी एक ठाम धरली आपली रिवॉक केल्या शिवाय फाटी सरचो ना म्हणून तो उपासाक बसला ताका काल खूब कन्वेन्स केलें म्हाका केलें सांगपाक ताका फाटी घे म्हणून हांवें एकूच जीत दितली तेणी बी जीत धरलें हांवें बी हांव पळय फाल्यां हांवें जर रिवॉक फाटी घेतले तुमी मिडियावाले येतले विचारतले फाटी कितें भुतानीची बॅग घेतले
आणि इशू त्याचं म्हटलं एक आसा हेल्थाचो इशू हे शुगर डावन जायत आसा BP हाय जायत आसा ही काळजी लागल्या बायलेक पूण हांव ताका सपोर्ट दिता हांव रात दीस त्याच्या वांगडा आसता ताका बायलेचो फोर्स मेळटा आनी इशू आसा एक तेणी थांब धरले ते रिवोक केल्या शिवाय लायसन आपूण उरचो ना मरपाक रेडी आसा म्हणून सांगलें तेणी हांवें ताका सपोर्ट केला तूं फाटीं घेवचो ना म्हणून फाल्यां हेंच म्हणटलें अरे तेणी प्रेमानंदान भुताचे बॅग हेजे भुतानीचे बॅग घेतले फाटीं सरलो मरे ते प्रोटेस्ट दवरिल्लो आनी आमी सगळे इन सपोर्ट ऑफ द हंगर स्ट्रायक ऑफ her husband Premanand Naik, who is the ex-sarpanch of the village panchayat Sankwal, who was on the 7th day of indefinite hunger strike. So after the meeting, I was forced to go to the police station and give a complaint on these 3 men who are supposed to be the ex-sarpanchas of Sankwal and 1 gentleman. पयलो म्हणटा तो नारायण नायक म्हणटा तो एक्यूज दुसरो म्हणटा तो रॉक वालीस तोय सरपंच खंय आनी तिसरो म्हणटा तो सुनील गावस हे पळय तेंचेर हे पळय नारायण नायक रॉक वालीस आनी सुनील गावस म्हजें नांव एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो अलॉंग वीथ अनादर अराउंड 30 हे पळय कंप्लेन दिल्या वीथ नेम्स एंड सिग्नेचर्स दीस कॉपी वॉज गिवन टू द PSI द लेडी PSI officer, that is Karishma Prabhu from Verna police station last night around 7:30 So this is the complaint आणि कंप्लेन म्हजी रेजिस्टर केली तिका हांवें इतलें सांगलें काल सकाळीं तुमी पळयलां काल सांजचें मिटींग आसा म्हणल्यार कोणें तरी प्लेट व्हेरी डर्टी आनी ह्या 3 जाणांनी प्रेस घेतली बरें तोंड घेवन प्रेस घेतली तेणें बरें एक्सायटमेंटान प्रेस घेतली चड ब्रीफ केस चड मेडिल्यो दिसता आनी तिजो बापाचो गो जो हंगर स्ट्रायकर आसा ताजें नांव मलायन करपाक ताजी इमेज टार्निश करपा खातीर एक व्हिडिओ आउट केलो की सकयल बेजमेंटात एक बाथरूम आसा थिंगा खंय तो खंय रातच्या अंडा कितें रोल खाता आनी कितें ड्रिंक मारता म्हणून सो आय डोंट नो खंयचे सायंटिस्ट हे तांकां कशें कळ्ळें ते खरें कसलें ड्रिंक सोरो कितें आसा कितें ना इट कॅन बी एनीथींग बट फायन लिसन नाव फाटी नाव ते केले पळय बरें आसा दे वॉन्टेड टू support it, they wanted to demoralize the movement against Bhutani and this clearly shows तुम्ही खरे आशिल्ले मरे कापोस्ताचे जाल्यार you all would have been part of the agitation तुम्ही ताका येवन सदां मेळटा आशिल्ले आमचे भशेन प्रत्येक सगळे स्कुलाचे भुरगीं येतालीं सेंट ट्रिजाची भुरगीं येवन गेल्यार लोक येयल्यार इवन फ्रॉम पेडणे टू सांगे टू काणकोण ताका सानुभुती दिवपाक पूण मरे तुमी तुमचे आनी कितें भलतेंच चलतालें एंड विकेड हार्ट नेवर प्रॉस्पर्स Wicked heart never prospers. And yesterday I told PSI Karishma, I am come to file a complaint. तें कितें जालां प्रतिमा सांग आमले एक व्हिडिओ आउट जाला मॅडम तुवें पळयला PSIन सांगलें म्हाका येस प्रतिमा पळयला प्रेमानंद बापडो म्हणलें उपाशीन तो बसला तो बाबडो उपाशान बसला आनी तागे म्हणलें अशें आउट केलां डेट दाखयत म्हणलें जुलय कितें ऑगस्टाची ते आमकां ऑथेंटिसिटी वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट डेट बट वी आर बॉदर्ड अबाउट द आबरू आमची मॉडेस्टी जी आसा आमची प्रायवसी जी आसा ताका लागून ते म्हणलें वॉट I mean, see, madam, on the 6th day, I sat with Premanand नायका बरोबर हांवें एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक केलो हांव सदांच म्हणलां आनी आयजूय म्हणटा म्हाका दिसलें की देर इज नो बेटर वे ऑफ सपोर्टींग प्रेमानंद हंगर स्ट्रायक देन जॉयनींग इन द फास्ट यू शूड ऑल्सो फील दॅट पेन यू शूड ऑल्सो फास्ट यू शूड फील आनी बाबी कितें सांग 10 सकाळीं येयल्ले ते रातचे 10 साकून हांव ते आसा 3 ते 4 लिटर उदक पिल्लें हांव एंड आय हॅड टू गो टू द वॉशरूम हांव परतून वॉशरूम हांव सोडटालें अर्द वरान म्हाका वॉशरूमाक म्हजे बरा एक पाटी नोरा आयला एक पाटी ते सुकोरीन येयला एक पाटी शकुंतला आयला आनी पळय मेन म्हणटा ती प्रेमानंदाची बायल भिकून म्हजी बरोबर राती 9:30 भिकून आयल्या अरे आनी मागीर आमकां कळटा की ते व्हिडिओ घातिल्लो म्हूण व्हिडिओ घातिल्लो जाल्यार म्हजे भाशेन मॅडमी बाथरुमाक गेल्या नोरा बाळे आमचे एक सरपंच आसा पळय बेलसांवचे गाशेस तेंय टॉयलेटीन गेला शकुंतला गेला जुकोरीन गेला आनी तशें पळोवपाक गेल्यार तिसूच बायल्यो न्ही जायती जाण यूथ तितून गेल्या स्कुलाची भुरगीं ती बायलीं न्ही 2 जाण गेल्या बट आय डोंट वॉन्ट टू पूट स्कुलाच्या भुरग्यांची घातली जाल्यार हो रॉक हो नारायण आनी हो सुनील न्ही पोस्को एकठां भितर पडटा डायरेक्ट पूण आमकां न्ही भुरग्यांक यूज करपा नाका म्हणून हांवें म्हणलें कापोस्ताद म्हणलें दाखया म्हणलें हांकां आनी हांव पुलीस स्टेशनाक गेलें आनी मॅडमीक सांगलें मॅडम वी हॅव यूज द वॉशरूम एंड सी सम लेडीज हॅव गॉन आपले कोण युरिनेट करपाक गेला कोण आनी कितें करपाक गेला कोण बायलांक न्ही ट्रबल आशिल्लो मंथली मेन्सीस जाता बायलांचो त्रास तो सी वाय आर टॉयलेट्स बीन डन फॉर द सेफ्टी एंड सेक्युरिटी ऑफ अ वुमन नो why there are sulab toilets done everywhere in each and every market place everywhere on the beaches and all
सेफ्टी न्हू तुम्ही केन्ना पळयलां अरे वॉट यूल एक्सपेक्ट बायलो कितें भायल्या वचून मुतल्यो ना न्ही सो आमी घरात देखून जेन्ना वॉशरुमात वता तेन्ना आमी खिडी लायता जावं तो घोव वा जावं ती भुरगीं आमी खिडी लावन आमची प्रायवसी मेंटेन करता आनी आमची प्रायवसी खंय तरी हेणी छेड केलो आमची प्रायवसी बरोबर आतां आमकां खबर ना आमचे व्हिडिओ काडले आसतले ते समज रिकॉर्डिंग केलें जाल्यार आमची सगळ्यांची रिकॉर्डिंग केलां एंड इट इज एन ऑफेन्स इट इज एन क्रिमिनल ऑफेन्स इट्स अ क्रायम ट्रस्ट प्रायवसी काबार केली आमची आयल्यो येतात तांचे हेजे आबरूचेर एक क्वेश्चन जाल्लो आसा सो तो जेंट्स टॉयलेट बंद आशिल्लो ladies toilet was locked ladies was locked and we went and told also why ladies is locked but to our surprise we came to know there are two keys that bathroom that those toilets don't belong to panchayat itself they belong to the building okay and in that building itself resides this one who's that go count out the building has count out toilet ki wait go हां सॉरी डॅनियल वाज डॅरिकाचो खंय भाव खंय थर्ड फ्लोरार वता हे डॅनियलाच्या अगेन्स्ट हांव कांय म्हणना बिकॉज आतां आनी चोर कोण तो पुलिसाचें काम सोदून काडपाचें आय कॅनॉट बी पुलीस आय एम अदोगाद आय एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बट चोर कोण तो कित्याक पळय तांकां बिल्डिंगाक खंय कोणूच रावना सगळे लंडन रावतात फक्त 4 फ्लॅटांत रावतात आनी त्या बिल्डिंगाक खंय सोसायटी फॉर्म जाल्ली ना सो चेअरमॅन ना सो ही चावी आतां कोणाचे कडेन आशिल्ली ती आमकां करपाक जाय इधर चोर इसमें बिल्डिंग में या पंचायत में कित्याक दुसरी चावी खंय पंचायती आसताली आनी पंचायत 5:30 लॉक करून सगळीं वतालीं सो नाव यू टेल मी इधर ती चावी घेवन कोणें तें नाटकां करपा जाय और हें कित्याक यू नो दाली सब काली है दाली पूरी काली है क्योंकि बोथ द साइड्स पंचायत ऑल्सो इज रूलिंग विच इज सपोर्टिंग द भुतानी इज नॉट रेडी टू रिवोक द लायसन्स एंड द अदर सायड ऑल्सो द बिल्डिंगार तितून रावता तो कोणाचो भाव म्हाका ताजेर पर्सनल कांय ना पूण ताजो तितीव आसा न्ही हितून रॉकी वालीस म्हणून ताजो तितीव डॅनियल मस्ट बी आउट ऑफ स्टेशन ही इज इन केरला आय एम नथिंग अगेन्स्ट हिम but then the benefit of doubt comes there because two keys one here one there now the police will prove and let them cooperate with the police